आता आमी सगळीं तेरसाक तयार जावया. संतकुसाचे कुरियन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमंता सोरपदेदार देवा सरकार आनी पितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर समालो हांक वर मरे तांय जल्मलो वंशप्लता काल ताणें कोस सोंसले ताका गुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्यात बसला तुवें जिवन मेल्ल्याची मुन्सिपी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचे चुकलोल्या बुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक ती आतां सदां. संतसाचे 5 मिस्तेर पयलो मिस्तेर आंच पडव्यान आमकां मरे गब्रियलान खबर दिली आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली. मान मरे कृपेन आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगर जाता तशीच संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मरे कृपेन वलेले सर्वेस्पर तुझ्या थंय आसा वस्त्र मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हजे जेजू भुगोस आमकां निवार आमकां यमपणाच्या आवच्यांतली वर सरकार परगटल्या आत्म्यांक जगरात आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर हांक वर मरे गरबेज आसतना आपल्या मावशे भयणीक सांत इजबेलाक भेट करूंक गेली आनी ताजे थंय रावली 3 म्हयने. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कुशी स्वर्गा जाता तुशी सोसरां जावं आमचो दिसपटो इकराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हजे जेजू भुगोस आमकां निवार आमकां यमकणाच्या उज्यांतली वर सरकार पवित्रांतल्या आत्म्याक जबरदस्त आसलोल्या तिसरो मिस्तेर आंकवार मरिये पुरजत जाली पेल्या शरान गोरवांच्या गोट्यान मनजती मदें आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं आनी आमचोच पोटो एक रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागीन बरे देवाची माये आमापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा
ओस्त्रमध्ये तू सदो आणि सदोच पुजेचो बेगीन बरे देवाची माय आमोपिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वस्पोत येताय आसा ओस्त्रमध्ये तू सदो आणि सदोच पुजेचो बेगीन बरे देवाची माय आमोपिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगो समका निवार आमकां यमकणाच्या उच्चांतली वर सरकार परगतल्या आत्म्यांक जो गरज आसलोल्या चवथो मिस्तेर आंकवार मरयेन बाळक जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तेपलान आनी ताका सांत समाच्या हातान दिलो. आमचो दिसपटो इकराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो आपूच येसू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगो समकां निवार आमकां यमकणाच्या उच्चांतली वर सरकार परगतल्या आत्म्यांक जो गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर बाळे जेजू 3 दिसांनी मेवलो देव तेंपलान जो सांडलोलो पुर्बेच्या दिसा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आनी आमचो स्पोटो इग्राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वस्पोत तुज्या थंय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोच आपूच जेजू. बेगीन बरे देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वस्पोत तुज्या थंय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोच आपूच जेजू. बेगीन बरे देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वस्पोत तुज्या थंय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोच आपूच जेजू. बेगीन बरे देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वस्पोत तुज्या थंय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोच आपूच जेजू. बेगीन बरे देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वस्पोत तुज्या थंय आसा
उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझ्या ताई असा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझ्या ताई असा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझ्या ताई असा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझ्या ताई असा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझ्या ताई असा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वैमपाक पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू उगोशमका निवारमका यमखानाच्या उज्यांतली वर सरकार परगतल्या आत्म्यांक गरज असलेल्या नमान राणे काकुतीचे माई तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि परमाचो आम्ही परदेशी बेची बाळकां तुका उलो मारता या तुकाच्या कोणाक सुस्का सोडून रुदान करून माई तुका प्रार्थना आमचे दोळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल दुरागम उपदेसा प्रांचो पुची सो आमकां दाखोय. एक आमच्या बाप्पा नमान मरे करूया पाप सवाच्या इंतेसा पसर आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो स्पोटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टाळण्या पुडी दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बेगीन बरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोय पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदां काळ.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बाबा भयणीनो, आयचे नविनाची मांडाबोर्ड सांबाळटा ग्रीन व्हॅली समुदाय आनी तशेंच आमचे कॅटकिस्ट हे सगळे आमच्या बाबा भयणाक आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी देवाक उबारून तांचे देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच मागता ह्या समुदायान ग्रीन व्हॅली आनी आमची आदली जी कोण कातकिस्ट आसली ती सोंपून गेल्यान आनी ग्रीन व्हॅली हातून आमची बाबा भयणां सोंपून गेल्यान तांकां देवान सासणाचो विसो दिवन सर्गीचें सूख दिल्यार पुरो म्हूण तांचे खातीर आमी मागता. बाबा भयणीनो, आज आमचे मोदें फादर ऑनासिस द क्रूज आसा. तो जावन आसा पातकूर कांसाले फिरगोजेन. किरीत भाशेन फादर तुका आमी मागीर मोगाचो येवकार दिता. आमचें आमंत्रण ताणें स्विकारलें आनी आज देवाच्या उतराची मोडणी तो करून आमकां कशे तरेन आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय तें आमकां तो ह्या उतरांतल्यान किरीत भाशेन आपल्या प्रवचनान आमकां तो सांगतलो. चिंतान आमी आयकुया. फादर, तुवें आमचें आमंत्रण स्विकारलें देखून आमी तुका पयलीं दिनवास दिता आनी तुजे आनी तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून तुका आपल्याक मानता तसलो न्हय पूण देवाक मानता तसलो यादनीक करूं आनी उदीक ताच्या मोड्यान तुवें बरो वावर करूं म्हूण आमी किरीत भाशेन तुजे पासत मागता आनी आदी फुडेंच तुका देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी माय मारयेची परबेक तयारी जातना आयज एक अर्थाबडीत विशय आमच्या मुखार आसा. मारिया सृश्टीची राखणदार. आयज आमी पळयता सृश्टी विशीं जायते न्हयच फकत आमच्या गोंयान पूण आख्या संवसारभर सृश्टी सांबाळूंक सगळ्यांचो उलो. आनी आयज आमी क्रिस्तांव कशी परी आमी सृश्टीक सांबाळूंक आमची जबाबदारी आसा ती आमी आयज पळयतले. जायते पावटी घडये आमकां दिसलां आमी क्रिस्तांव फकत मागणें करूंक ओत्मीकतायेन वाडूंक सृश्टी विशीं आमची जबाबदारी कांयच आमी करूंक ना. ह्या आनी सगळ्या पातकां पासत देवाचें आमी बोगसणे मागुया आनी सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासोवपाक घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत कोर, सुम्या काकत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकत कोर, सुम्या काकलूत कोर. सुम्या काकत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाड बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओंत्रेकून रावोशे कोर आनी तो आमच्या दारार मारतालो तेद्दां प्रार्थना करून जागृत रावतली आनी ताची वाखाणणी गावूंक आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोणे आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाड जमीन संतोसूं आनी फुलूं, कमला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोस बरीत जावं आनी आनंदान बरून गितां गावं. तिका दिल्या लेबानाची मुयमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. सर्वेस्पराची मुयमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. तोकलोले हात गोट कोरात, तीर कोरात, कोटकोटोली दोंपरां भिवकुऱ्या काळजांक मुणात. धीर घेयात, भिवूं नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्याचे दोळे उगडटले, पेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोसान गायतल्यो. कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता, करपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोर्दी जमीन एक तोळें जाता, तानेलोले भुंयचो जाता उदकाच्यो जोरी. जूंय कोल्यांची दोळ आसली थंय उपजतली बेठो आनी लोवे. तांतल्यान बोश्टावंक नासलोलो एक राज मारोग वेतलो. ताका पवित्र वाट म्हूण पाचातली. मेल्लीं मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नोकलो आशिल्लीं पोरयान त्या रस्त्यार वाट चुकचिनात. थंय शिव आसचे नात. रानवटी जनावरां तेवटेन फिरची नात, पूण फकत सोडवण मेळ्ळोलीं त्या रस्त्यार चलतलीं. कित्याक सोरेस्पोरान सोडयल्यात तींच परत येतलीं. संतोसाचे उलास सोडून तीं सियोनांत येतलीं. तांच्या मुखामोळार सदांच कुशालकाय रोचरोचतली. संतोस आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन नाच जातली. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक येतलो. पोतून म्हणुया. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक येतलो.
सोर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. कॉरेन्स शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वस्तोली. जबाब आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतले आनी स्वर्गांतान आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक येतलो. सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातोली सुफळ पिकाल. न्हीद चलोवन येतोली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. जबाब आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक येतलो. उद्गार Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. हो पळे येता राजा, मनशाकुळाचो धोनी. आमच्या गुलामपणाचे झूं तो काडून उडयतलो. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोड्यान एक आंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचे फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोडो वसयतल्याक म्हणें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटोच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हे आनीक 1 वरोस तें आसूं दी. ताच्या मुंडाक आडें काडून ताका हांव सारें घालतां. गोडेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातूर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां सृश्टी विशीं आमची जबाबदारी वळखूंक आपयता. आनी सुरवेक पवित्र पुस्तकाचे सुरवेक आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान देव एका दिसाक एक वस्त रोसता. जावं उजवाड, जावं मासडी, जावं झाडां पेडां, आनी सगळें रोचतोच देव एक उतर म्हणटा की देवाक हें बरें दिसलें. देवान उजवाड रोचलो, देवाक बरें दिसलें. देवान झाडां रोचलीं, देवाक बरें दिसलें. देवान मासडी रोचली, देवाक बरें दिसलें. देवान सुर्या तारा रोचलीं, देवाक बरें दिसलें. म्हणजे कितें, जें कितें देवान रोचलां आनी जें कितें आमचे लागीं आयज पासून आसा तें सगळें बरें आसा. पूण आयज देव संतोसता काय? जें आपणें रोचलें आनी तें बरें आसलें आमी खरेंच तें बरें दोत्तां काय?
आनी ताकाच लागून देव म्हणटा चडात वाडात. न्हूच फकत तो आदाम एवेक म्हणटा तुमी चडात आनी वाडात, पूण तुमी ही सृश्टी जी तुमच्या हातान दिल्या ती चडोयात आनी वाडोयात. एके भाशेन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट, पूण सस्टेनेबल तो फुडाराकूय गरजेचो आनी फुडाराक उपयोगाक पडटा तसलो डेव्हलपमेंट आमकां जाय. आनी मोगाच्या बाब भयणीनो, आमी क्रिस्तांव कशी खरेंच आमी ह्या जे कितेंय जाता आमच्या गोंयांत वो संवसारभर आमी खरेंच कन्सर्न जावची गरज. आमकां खरेंच तें लागू जाता काय कितें सृश्टीचेर कितें जाता? होय मोगाच्या बाब भयणीनो, कित्याक जाता? जेन्ना हांव म्हणटा क्रिस्तांव, हांव म्हणटा क्रिस्ता सारको हांव जावंक जाय. आनी क्रिस्ता सारको हांव जायना जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणोंक म्हज्यान जायना. न्हूच फकत जेजू कुड्ड्यांक बरो कोत्तालो, न्हूच फकत जेजू मोन्यांक जाप दितालो, न्हूच फकत जेजू कुडीचें बरेपण दितालो, ओत्मीक बरेपण दितालो, पूण जेजू जेन्ना कितेंय वायट जातालें, जावं फारिजेव सादुसी कितेंय वायट कोत्ताले, कसलोय एक नेम कायदो वायट तरेन हाडटाले, तेन्ना जेजू तांच्या तोंडार मारतालो. आनी ताकाच लागून जेजूच जावन आसा आमकां एक स्फूर्ती, आमकां एक उत्तेजन, आमचें क्रिस्ती जिवीत ओत्मीकतायेन जिवंक. आयज हांव म्हणटलो आमी क्रिस्तांव जाल्यार न्हूच फकत आमी ओत्मीकतायेन वाडूंक हांगा मागणें करून हें गरजेचें, पूण आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमकां समाजीकूय जबाबदारी आसा. कित्याक आमी न्हूच फकत समाजांतूय रावता तर आमकां समाजाची जबाबदारी आसा. आनी कितेंय समाजान जाता आनी म्हाका तें लागना, हांव म्हणटा मी एंड माय फॅमिली, हांव आनी म्हजी फामील पुरो, म्हाका कितेंय जाता तें समाजान म्हाका लागना जाल्यार एके भाशेन हांव म्हणटलो आमी क्रिस्तांव खरेपणी क्रिस्तांवपण जियेनात. आनी ताकाच लागून कितेंय जाता जाल्यार आयज आमकां दूख जावची गरज. मोगाच्या बाब भयणीनो, एक ल्हानशी काणी हांव सांगतां आनी ताकाच एक काणयेचेर आदारून आमी आमचो नियाळ करुया. इटली गांवांकूय एक 93 वर्सांचो जाणटो दादलो जेन्ना तो हॉस्पिटलान पडलो, ताका स्वास घेवंक प्रॉब्लेम जाताले, तेन्ना ताका हॉस्पिटलान घातलो आनी थोडे दीस ताका वेंटिलेटराचेर दवरलो, ऑक्सिजन सिलिंडराचेर दवरलो. आनी जेन्ना ताका डिस्चार्ज केलो तेन्ना ताका बील दिलें आनी दोतोरान बील दितोच तो व्हडल्यान रडपाक लागलो. आनी दोतोराक दिसलें घोडये हो गरीब, हाचे लागीं बील भरूंक जायना, हे पयशे येयला ते जायना. तो म्हणूंक लागलो, अंकल डोंट वरी, आय वील पे युअर बील. तूं भिये नाका अंकल, हांव तुजें बील पे कोत्ता, पूण रडो नाका. आनी तेन्ना तो अंकल म्हणूंक लागलो, डॉक्टर, आय एम नॉट क्रायींग बिकॉज ऑफ दीस बील, बट आय एम क्रायींग because for so many years, 93 years, I took this oxygen free of cost, but I have to pay today for each day 500 euro. ताचे बिलाचेर आसले एका दिसाचे सिलिंडराचे कॉस्ट, ऑक्सिजनाचे कॉस्ट 500 euro. आमच्या भारतान जायते आसतले. मोगाच्या बाब भयणीनो, आयज आमी फुकट हो वारो खाता, ऑक्सिजन खाता, आमकां खबर पासून ना आमी स्वास घेता म्हणून. पूण एका दिसाक कोणीय हॉस्पिटलान आसा आनी ताका स्वास घेवंक त्रास जातात, ऑक्सिजन मास्क घालतात, तेन्ना तो ह्या ऑक्सिजनाचे जे आमी फुकट खाता ताचे ताका मोल गमता. आयज मोगाच्या बाब भयणीनो, तसली परिस्थिती आमकां नाका. आयज दिल्लीक वसात, थंयसर एनवायरमेंटल कंडिशन, थंयसर एअर लेवल हजेडियस जालां, म्हणजे सारकें गंभीर जालां. आनी कोणीय तरी वेता जाल्यार ताका मास्क घालून वेचें पडटा. आयज आमी कोरोनाक लागून मास्क घालता, हे कोरोना वेतोच घोडे एक टायम येतलो आमी दुल्ल्याक लागून मास्क घालूंक पडत. कित्याक आमचें ऑक्सिजन, आमचें लेवल ऑफ एअर आसा तें घोडे देंवत आनी आमकां बरें वारें घेवंक आमकां मास्क घालूंक पडत. मोगाच्या बाब भयणीनो, आयज त्या जाणट्या दादल्या भाशेन आमी रडची गरज, सांगूंक गरज, सायबा इतलीं वर्सां हांवें फुकट वारो खालो, इतलो बरो भलायकेचो वारो खालो, पूण तुका केन्नाच दिनवासूंक ना. आनी हो वारो खंयच्यान येता?
कित्याक आमकां असलो वारो बरो मेवता ते हांवें वासपूस पसून करूंक ना. पूण जेन्ना असले दीस घडयत मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे सरभोंवती झाडां नासत, आमचे सरभोंवती सगळें प्रदुशण आसत आनी आमकां फुकट वारो मेवता, तो घडये आमी एका दिसाक मशिनांतल्यान ऑक्सिजन सिलिंडरांतल्यान आमकां घेवंक पडत. आयज देवाक दिनवासता आसतना आमी आमचे प्रयत्न करुया. जें कितें जाता आमच्या सरभोंवती, जें कितें वायट घडटा ताचेर आमी निशेध मारुया. डिसेंबराचे 3 तारखेर बागेवन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमच्या गोवडी बापान आस्पीस फिलीप नेरी फेरावान आमकां सगळ्यांक उलो मारला. तो म्हणटा कितेंय प्रदुशण करपी संकल्प आमी काडूंक जाय. कसलेंय वायट एनवायरोमेंटाचेर सृश्टीचेर येता म्हाका कित्याक पडलां हें आमी म्हणची गरज ना. पूण तोच सांगता की आमी फुडें वचूंक जाय. जें कितें वायट जाता ताचेर आमी निशेध मारूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळोवया. दोनी येता आनी आंजिराच्या झाडाचें फळ सोदता. तो इतलें परामर्श करता, तरीक आसतना ताका फळ दिना. तरीक आसतना तो आनीक 3 वर्सां ताचोच चाकूर सांगता की हांव थोडे दीस हाचेर परामर्श करतलो, हाका सारें घालतलो आनीक वाडयतलो. मागीर ताका जायना जाल्यार पळोवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आंजिराचें झाड म्हणल्यार म्हाका दिसता हो आख्खो संवसार, वा आमी म्हणूंक जाता गोंयची सृश्टी. आयज इतलें देवान दिलें, पूण आमी हो डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा जे प्रगती जाता ती खरेंच आमच्या फायद्याची. खरेंच ही प्रगती जाता ती आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जातली. फुडाराक आमी वेतेल्या, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी कितें धरून वेतेल्या, तसलें डेव्हलपमेंट, तसली प्रगती आमकां जाय. आनी ताकाच लागून जें देवान बरें दिसलें म्हटलेलें आयज आमी विचारुया. आयज आमी विचारुया की खरेंच हें सगळें बरें जाता काय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो टॉपीक घोडे आमकां काळजाक लागचो ना. कित्याक तो सृश्टी आमकां काळजाक लागतलो. घोडे दुस्मानकाय, घोडे शांती, घोडे सवस्काय हे आमकां लागतात. कित्याक आमच्या घराब्यान शांती, दुस्मानकाय, वेगळोचार, मोग, एकचार हे टॉपीक आमच्या विशय आमच्या कुटुंबांत लागतात. पूण आमी म्हणचें न्हय आयची सृश्टी आमकां कित्याक लागता. जेन्ना वेळ येता तेन्ना आमकां गमतलें. हांव जाणा म्हजो इश्ट फाटल्या दिसांनी कांय म्हयने फाटीं बरो नासलो, आनी बरो नासलो ताका कॅन्सर जाला. आनी ताची बायल म्हणटाली डॉक्टर ताका कॅन्सर कित्याक जालो, तो स्मोकींग करिना, तो सोरो ओडिना, तो सोरो पियेना आनी तसलें कांयच वायट करिना, तर ताका कॅन्सर कित्याक जाला. आनी दोतोराच्यान कांयच आन्सर दिवंक जावंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही दुयेंसां जातात कित्याक आमचें एनवायरोमेंट, आमच्या एनवायरोमेंटान इतलो प्लास्टीक आसा, वेता थंयसर प्लास्टीक. हे प्लास्टिकाक लागून घोडे जायते भाशेचीं दुयेंसां येतात. आनी जेन्ना आमचो कोण गोदचो वेता, बरो न जाता, त्रास पडटात, तेन्ना आमकां दिसता की आमी आतां चळवळ करची गरज. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमकां सगळ्यांक एक उलो. स्विडीश गांवांत स्विडनान एक ल्हान भुरगें 16-17 वर्सांचें ग्रेटा थनबर्ग म्हूण, ते इस्कोलांत आसतना ताका सृश्टी विशीं, एनवायरोमेंटल चेंज, क्लायमेट चेंजाचेर तें उलयतालें. इतलें उलयलें की ल्हान भुरगें आयज तें UN पासून उलयलां. आयज ताची आमी स्फूर्ती घेवया. इतलें ल्हान भुरगें आसतना ताका ह्या सृश्टीचें पडलेलें आसा. आयज आमी सृश्टीचेर नदर मारतना एक ल्हान काणी तुमकां सांगता. हो एक जोक कसो हांवें वर्सां फाटीं आयकल्लो, तुमी आयकलो आसतलो. एक मनीस खंय ताची चावी सांडटा, घराची चावी सांडटा, आनी घराची चावी सांडटा देखून तो सोदूंक भोंवता. आनी सोदूंक भोंवता तेन्ना वाटेर एक स्ट्रीट लायट आसता, आनी स्ट्रीट लायटीच्या पोंदाक तो चावी सोदता. आनी ताचो इश्ट सांगता, कितें सोदता बाबा? आनी तो म्हणटा, म्हजी चावी सांडल्या, ताका लागून सोदता. तो म्हणटा, खंय सांडल्या तुजी चावी? तो म्हणटा, म्हजी चावी घोडे घराच लागीं सांडल्या. आनी तो म्हणटा, तुजे घरा लागीं चावी सांडल्या जाल्यार
तूं इतले पयस ह्या स्ट्रीट लायटी पोंदा कित्याक सोदता? आनी तो म्हणटा, ना घरा लागीं लायट ना, काळोख आसा, हांगा स्ट्रीट लायट आसा, उजवाड आसा, ताका लागून हांगा सोदता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ताची चावी मेवतली? केन्नाच मेवची ना. तो सोदता कित्याक? थंयसर उजवाड आसा देखून, पूण थंयसर चावी ना, आनी चावी आसा थंयसर उजवाड ना. आयज आमचें जिवीत अशेंच जालां. आयज आमी इगोर्जेन येता, मागणें कोत्ता, बरी वस्त. आमी सृश्टीचेर जायते विशय घेता, बरी वस्त. आमी जेजूक सांगता, सायबा आमची सृश्टी बरी कर, आमचे सृश्टीचेर वायट आसा तें काड, प्रदूशण आसा तें बरें कर, आमच्या फुडाऱ्यांक बरो उजवाड दी. आमी दर दिसाक आमी भावार्थ्याच्या मागण्यांत मागता. पूण आयज आमची चावी मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा सांडूंक ना. आमची चावी सांडल्या गोरे आमच्या घरांत. आयज तूं तुजो कचरो करता, इतलो कचरो करता, आनी तुजें घर साफ दवरून तूं शेजाऱ्याच्या घरान घालता. तुजें घर साफ करून तूं खंयसर वाटेर तुजो प्लास्टीक आनी नाका आसलो कोयर घालता, आनी देवाक सांगता हांगा, सायबा सृश्टी बरी कर. आयज देव म्हणटा, तुजी चावी घरा सांडल्या आनी तूं मागता हांगा. माग, म्हजे लागीं माग, हांव तुका बॉल दितलो, पूण तूंय तुज्या हातांतल्यान कितेंय कर. तूं इतले सृश्टी पासत झगडटा, पूण तूंच इलिगल कामां घरा लागीं कोत्ता. तूं सृश्टी पासत इतलो झगडटा, पूण तूंच जायतो कोयर तुजोच करून शेजाऱ्या वाटेर घालता. चॅरिटी बिगिन्स एट होम, नॉट एट नेबर्स प्लेस. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, एक कॉन्क्रीट स्टेप घेवया. जें प्लास्टीक आमी यूज कोत्ता, तें प्लास्टीक हिसपा भायर यूज करचें न्हय, आनी केलां जाल्यार पासून आमी रिसायकल करुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जाकोबाचे चिटीन आमकां मेवता, फेथ विथआउट वर्क्स इज डेड. बावाट आनी कोरण्यो ना त्या बावाटाक, तर बावाट तो मेलोलो. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी इतलीं बावाटान जियेता, क्रिस्ती बावाटान, पूण आमच्यो कोरण्यो नात. आमी सृश्टी पासो झगडचे बदलेक आमी सृश्टी त्रास दिता, आडकोड हाडटा. तर आयज देव जेजू आमकां म्हणटा, दुसरे सुवातेर जेन्ना आमचें घर थाऱ्यार आसा, जेन्ना आमी सृश्टी बद्दल जायतें करता, घरांत आमच्या भुरग्यांक शिकयता, मागीर आमच्यान ह्या समाजीक चळवळीन वांटो घेवंक जाता. आयज हांव खुशाल तुमची फिरगो चिकाली आख्ख्या गोंयांत गाजता, कित्याक तुमी जायते फावटी हे चळवळीन वांटो गेला. तुमचे ओत्मीक गुरू, तुमची तरणाटी, तुमचो लोक जायतो हे सृश्टी बद्दल दुसऱ्यांक अवेरनस दितात, दुसऱ्यांक जागृत करतात, ती बरी वस्त. पूण आमी आमकां विचारुया, म्हज्या घरान हांव कितें कोत्ता म्हजे सृश्टी बाबतींत, म्हज्या हातांतल्यान कितें करूंक जाता, आनी मागीर आमी समाजाक कोत्ता ही बरी वस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, पाप साहेब फ्रांसीस ताणें जायते फावटी सृश्टीचेर जागृताय दिल्या, आनीक ताणें एक दाखलो पासून काडला, लावदातो सी. आनी थंयसर तो वेस्ट कल्चर, थ्रो अवे कल्चर म्हणटा, कितें आमी घेता भायर उडयता, सुबेज घेता भायर उडयता. आयज सृश्टी सांबाळटो जाल्यार उपयोगाचें, गरजेचें तितलें आमी घेवया, गरजेचें आसा तितलें आमी खावया, आनी दुसऱ्या सवेय आमचो आदार दिवया. शेवटाक हांव म्हणटलो, तोच म्हणटा ताचीच उतरां, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मॅन समटायम फॉरगिव्स, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स. आयज आमी पळयता कितले सुनामी, कितल्यो बुट्ट्यो, हिसपा भायर पावस नाका तेन्ना पावस येता, शीं खाता, बिकॉज नेचर नेवर फॉरगिव्स. तूं दर्यान कितेंय घाल, तें 4-5 दिसांनी परतून येता, बिकॉज नेचर नेवर फॉरगिव्स. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सृश्टी खातीर मागतना आमच्यो चावयो हांगा सांडूंक नात इगोर्जेन, पूण आमी मागची गरज, देवाताय आमी कुरपा घेवची गरज, देवाताय आमकां जाणवाय घेवची गरज. आमची चावी घरा सांडल्या, म्हणजे सृश्टी सांबाळूंक आमच्या हातीन आसा. आमची चावी गोडे समाजान दुसरे कडेन जाल्या, हे गोंयांत जायत्यो चळवळ्यो जातात. आयज म्हाका कित्याक पडलां असलें धोरण दवरचें न्हय, आमचो भीस्म साहेब आमकां सांगता. आमी आमचें तेंको दिवया, बरोवपा वाटेन, उलोवपा वाटेन, ओ आदार दिवन, सहकार दिवन. तर हेंच करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो, मारिया आमकां मजत जाता. तर
जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ताकाच आमी सांगुया सायबा सृश्टी बाबतींत आमी बेजबाबदारी जाल्याव आमकां जबाबदारीचे मनीस कोर म्हूण आमी मागुया. आमेन. काय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी दोन पोरगोडणेचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आनी आपले जिविताचे गवायकेंतल्यान तो पोरजेक पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपूण देवाचे सृश्टीचे फकत कारभारी म्हूण जाणा जावन सृश्टीचो मान राखूंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग जाता ताचे कडक आनी बेगीन गरजेची उपाय घेवंक तांचें जिवीत मोन आनी कालीज बदल म्हूण तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबांत आवय बापायन आनी भुरग्यांनी आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत परजोडटलो देवाचो व्हड मोग वळखूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे देव संदेशकारांनी न्हूच फकत आपूण दोतोन शिकयता म्हूण खुशाल जावं पूण जेजूची वळख भुरग्यांक दिवंक देवानूच हें मोलादीक आपोवणें तांकां फावो केला म्हूण मांडून घेवंक सगळे ल्हानविकायेंतल्यान आनी सेवेक्याच्या मनान आपली जबाबदारी पाळोवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे. थोडो वेळ आमचे दोळे धापून आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी बापा मुखार भावार्थान घालुया. भोव मोगाळ बापा ही आमची थोडी मागणी खालतेपणीन केल्ली मागणी तूं दयाळान स्विकार कर आनी जें आमी मागलां आनी जें आमी मागूंक पासून नकत तें सगळें आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेळार गीत गावया C18 पेज नंबर 36 C18. Krista raukoto
célon tayar zakle Bogdan marut lagi sorya Krista rokot piwon zakle Amsha atmyak dados korya म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाक्य पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सडवड जोडूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोराचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बेगीक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेन किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी
सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. Itle's bałty, tu wojmowanie słów, ami tuże moron porgutlo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां दर एकल्याक सृश्टी सवें जबाबदारी आसा आनी आमचो ताळो आमी उबारूंक दर एका क्रिस्तांवाचें काम आनी कार्य. तो जेजूच आमकां आदार दिता. तर ह्या वेळार ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक मुडें आनी आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू, जाणें सृश्टीची राखण केली. वायट करतल्यांक ताणें शिटकावणी दिली. आयज आमी सृश्टी सोवे आमची जबाबदारी राखूंक सांबाळूंक हो जेजू आमकां कुरपा दिता. शेडेच्या जेवणांत आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक गुन्यांवा खातीर मागणी. मोगाला जेजू मोगला जेजू तुंबो पवित्र संस्कार तुंबो पवित्र संस्कार हाजीर आसा म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन तुजो मोग तुजो करता मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान आशेता. आशेता. हे कुळी हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन सोकोना म्हणटूच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजां म्हज्या काळजां आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका तुका एकवटा. एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागताव. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर्व सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आनी आमच्या सृश्टीचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात आमची जबाबदारी सृश्टी सवे वडकूंक आनी आमी आमचो ताळो उबारूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. बाबा भयणीनो, फाल्यां परब इमाकुलात कोसेसांव सायबिणीची. फाल्यां पुर्बेचें मीस जातलें 7:30 वरांचेर. हांव जाणा जायते जाणांक आमकां मिसाक येवंक जाय, पूण जीं कोण मिसाक येनात तांणी लायव्ह आमचें ऑनलायन जाता तें मीस तुमी यूट्यूबाचेर पळोवचें. तशेंच SFX चिकाली ह्या आमच्या तुमी किरीत भाशेन पळोवंक शकतलीं. आमी सगल्यांनी भक्तीपणी वांटो घेवन सायबिणीची परब फाल्यां दिसा आमी बरे तरेन ती आमी सारुया आनी सायबिणीचो आशिर्वाद सगल्या आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर मागुया. इमाकुलात सायबिणी आमचे खातीर विनोती कर. क्रिस्ताचे प्रसंग आमकां फावो जावचे. सर्वेस्परा देवा, बोबा घेवन तांकवार मारीक आमी आयज भोगतीन वंदितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस सोदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.
सासनाच्या सासना देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताई आमचे गांवचे शहरांतली आयके गांवती ही विनवणी सोलांतली सोलिदांतली निवार मागे सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी गोड शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगेरांनी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयके गांवती